सगळीकडेन चवथीची उमेद, कोणाचो 1.5 दीस, कोणाचो 5, कोणाचो 7 दीस. दर वर्सात चवथ येता तशी अनूय आयली. चवथ म्हटली काय गोंयकार परिस्थिती आनी फाटी फुडें पळयना, मात इब्रामपुरांतल्या एका फामिलीचेर कल्पने भायर परिस्थिती आयल्या. प्रथमं वक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयं चतुर्लिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं गजमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं बुधवर्णं तथाष्टमम्. उटंगराच्या धपक्या सरशी पुराय घर कोसळिल्ल्या मटकर फामिलीचो खिणा भितर आलाशिरोच गेलो. कोसळिल्ल्या घराचे पडके वण्टी मदीं बाप्पाची पुजा हे फामिलीन केलीच. घर ना म्हूण चवथ उरना. गणपती परंपरेचे सुवातीरूच पुजचो पडटा म्हूण मटकर फामिलीन पडके घराच्या सुवातीर असो तात्पुरतो माटव घाला. फामिली दीस काडटा भाड्याच्या रुमान. पूर येयला ते आता 20-25 दीस सुमार जाले आणि आमचे इब्रामपूर हो गांव पेडणे तालुक्यान आणि मटकर कुटुंबीय आमी जो त्या पुराच्या कारणान आमकां जो जबरदस्त धक्को बसला आणि जो लॉस जाला तो पुरेपूर आमचो कुटुंबीय म्हणटा तसो उद्ध्वस्त जाला. आणि ज्या कारणान आमकां गणपती पुजपाक इतली आमकां आता 1 म्हयनो जाला आमी आतां वावरता. ही शेड घालपाक पयली आसतली, ही शेड आमी जरी टेम्पररी हे केला. सगळे ते आमचे उद्ध्वस्त झालेले म्हटल्यार सगळी मेन थिंग म्हटल्यार आमची व्हडली जॉईंट फॅमिली. सध्या तरी गणपती स्थापना तर ती हांगाच करपाची आहा, ती आनी काय हलोवंक शकना न्हू. सो त्या आमी सध्या सगळे भुरगे न्ही, मेन थिंग आमचे खुबशे भुरगे आहात. माटो बिटो घातलो, कापे बी लायले म्हटल्यार फॉर टेम्पररी टायम बींग. आणि उदक बीन येता पळय हांगासून सायडीनसून वयता. मटकर फामील रावता त्या भाड्याच्याच रुमांनी रांदता. जेवण मात माटवात हाडटात. 30-40 जणांची एकठांय फामील. आता रातचे तुम्ही कसे करले? रात्री म्हटल्यार 2-3 जण तरी न्हिदोंकूच जाय. भुरगीं बीन आमची आहा ती वयर म्हटल्यार असो रूम घेतला भाड्याक, थिंगा बीन रावतली. मेन थिंग म्हटल्यार जेवण सुद्दां आमी हांगासर सारकें करूंक मेळना कित्याक गळटा बिटांनी. सो आमी वयरसून रांदता बिनता हाडटा मातशें सर्व म्हटल्यार हें करता. आता पूजा जाली आणि तुम्ही जेवपाक हांगाच आसलेले. कांय खिणा भितर हुवारात दोळ्या मुखार तकले वयलो आलाशिरोज ना जाल्ल्यान 30-40 जणांच्या फामिलीचेर कितें प्रसंग आयला आसतलो हाची जाणीव सरकारी चौकटीत रावन जावपाची ना. उगड्यार पडिल्लो अस्ताव्यस्त जाल्लो संवसार परत जाग्यार येतलो जाल्यार मटकर फामिलीचे फर्मालदादींनी भागपाचे ना. आता पण सरकारान जो निधी दिल्लो पळय तो तुमकां पुरोसो असो अशें दिसता तुमकां? ना. मेन थिंग म्हटल्यार कितें दिसूनच येतलें तुमकां सुद्दां कळटलें म्हटल्यार ना, ते पॉसिबल ना. म्हटल्यार एक्चुअली सरकारान कितें आमचेर सगळ्यांचेर पळोवपाचें आणि कितें तरी तेजेर बरो ऑप्शन म्हटल्यार कितें उपाय काडपाचो. म्हटल्यार मेन थिंग म्हटल्यार आमच्या बाळा भुरग्यांचो म्हटल्यार भुरग्यांचो बीन सरकारान कितें ना कितें बेगींतल्या बेगीन कितें तरी हातभार घालून एक आमचे घरकुल आहा ते उबे करपाचे अशी आमची अपेक्षा आहा. स्टुडंटा खातीर इब्रामपूरच्यान चेतन गवस.